गोंयांत बिबटे वाडटात. लोकवस्तीकडे तांचो संघर्शूय वाडटा. बिबट्यांक भिवपाची गरज ना म्हणून राना खातें सांगता. राना खात्यान मनीस आनी बिबट्यांच्या लोकवस्तींतल्या संघर्शाचेर जागृताय मोहीम सुरू केल्या. लोकांनी आनी स्वता राना अधिकाऱ्यांनी बिबट्यांक कशें हाताळचें ताचेर पणजे कार्यशाळा जाली. बिबट्यांक आडावंक सोलर फेन्सिंग घालपाचो विचार चल्ला. 2 वर्सांत सत्तरी, फोंडे, काणकोण सारकेल्या वाठारांनी 9 बिबटे लोकवस्तींत येवन मेल्यात वा तांकां मारल्यात. गोंयच्या रानांनी बिबट्यांचो आंकडो बरोच वाडला. रानांनी तांचे पोटा पाण्याचो प्रस्न जाल्ल्यान बिबटे लोकवस्तीन येवन लोकांची गोरवां सुणी मारपाक लागल्यात. फाटल्या 2 वर्सांत सत्तरी, फोंड्या, बोरये, काणकोण, खोतीगांव सारकेल्या वाठारांनी बिबटे, बिबटिणी आनी पेटे धरून 9 बिबटे मेल्यात. राना खात्याक हाचेर हुस्को जाला. ही गजाल मतीन घेवन राना खात्यान बिबट्याविशीं लोकां मदीं जागृताय हाडपाचे यत्न सुरू केल्यात. पणजे इन्स्टिट्यूट मिनेजीस ब्रागांजान खासा कार्यशाळा जाली. पर्यावरण प्रेमी राजेंद्र केरकार, वन्यजीव शास्त्रज्ञ विद्या अत्रे कार्यशाळेन उलयली. बिबट्यांचो मनशाक भंय ना, पूण राना वाठारा लागसार लोकवस्ती आसल्यार पोटा पाण्याक लागून बिबटे लोकवस्तीन घुसतात. The leopards are not coming into our habitations for killing us or for harming us basically, but they are generally coming to in search of the prey, in search of the food. Basically, the state of Goa being quite small, that kindly look into the positive side of that. The presence of leopard in good number indicates that the ecosystem in the forest, natural ecosystem of the state is a healthy condition. If now, for instance, for controlling this wildlife damage due to boars, wild boars and all, we are planning to erect some fencing, solar fencings and other, I mean rubble fencing and all. We are trying to do. So that is the only option which we can think of that may even control the leopards from getting into the human habitations. गोंयांत बिबट्यांचो बरो पैकी आंकडो आसा. हे बोंडला धरून हाडिल्ले बिबटे आनी लोकवस्तींनी बिबटे घुसपाच्यो घडणुको पळयल्यार कळटा. पूण बिबट्यांक मारपाचें प्रमाणूय गोंयांत ह्या 2 वर्सांत वाडलां. सत्तरी, फोंड्या, बोरये, काणकोण सारकेल्या वाठारांनी 2 वर्सांत 9 बिबटे मेल्यात. कांय बिबटे फाशांनी अडकून मेल्यात. कांय लोकवस्तींतले बायन पडून मेल्यात. 1-2 शस्त्रां आनी फारांनी मारल्यात. एप्रिल मेरेन मेल्ले बिबटे आनी वाठार पळयात. सत्तरीन मोर्ले आनी ब्रह्मकर्मळी 2 बिबटे मेले. काणकोण गांवडोंगरी वाठारांत 3 बिबटे मेले. फोंड्या, अडुळशे, शिरशिरे बोरी वाठारांत 2 बिबटे मेले. तिशे बोरी वाठारांत 1 बिबटो मेलो. अडुळशे बोरी वाठारांत 1 बिबटो मेलो. लोकवस्तीन येतल्या बिबट्यांक आडावंक सोलर फेन्सिंग घालपाचो राना खात्याचो विचार चल्ला. सोलर फेन्सिंग घालून जाय मेरेन रानांनी कितले बिबटे वाडटात आनी लोकवस्तीन येवन कितले मरतात हे राना खात्याचे येवजणेचो फुडारूच थारायतलो. प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार. पश्चिम घाट आनी गोंयच्या पर्यावरणाचो अभ्यास करूंक म्हणून गोंयांत आयिल्ल्या बेंगलोरच्या कांय तरणाट्यांक सेजा गोवाच्या अधिकाऱ्यांनी आडायल्ल्यान शेनवारा दिवचले बरोच बोवाळ जालो. ह्या पंगडान सेजा गोवाच्या मायनिंग वाठारांत घुसखोरी केली म्हणून सेजान पुलीस कागाळ केल्या. जाल्यार निमुस्का ही सुवात पुरातत्व खात्यान भौशीक सुवात म्हणून जाहीर केल्या. ती पळोवंक वचतल्यांक आडोव नज म्हणून एक्टिव्हिस्ट रमेश गांवस म्हणटा. पश्चिम घाट आनी गोंयांतल्या पर्यावरणाचो अभ्यास करपाक बेंगलोरच्यान दिवचले आयिल्ल्या कांय तरणाट्यांक सेजा गोवा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी निमुस्गा ह्या पुरातत्व दर्जो आशिल्ल्या वाठारांत आडावन तांची गाडी फोडली. टायर पंक्चर केले. पर्यावरण जाणकार रमेश गांवसान प्रुडंटाक हे विशीं म्हायती दिली. आनी वयर ते वचोन ते फिल्मींग करपाक हे सायडीनसून मायनींग आसा, सकयल शेती आसा, त्याच्या नंतर उजव्या सायडीनसून मागीर ते हे दिसता न्हू वेस्टर्न घाटचे रेंजीस सगळे दिसतात. ते सगळे तांकां कॅप्चर करपाचें असलें. ते सामान कॅमेरा बी काडपाचें इतक्यान तेंची जीप सेजा गोवाची जीप येयली. ऑफिसर येयले. ते सरळ भितर आनी मागीर तेंच्यांनी दादागिरी करपाक सुरवात केली. कोणाक सांगून येयल्यात तुमी भितर? अरे ईदग्याचेर कोणाक सांगून नोटिफायड आर्किओलॉजिकल सायट कोणाक सांगून येवपाची गरज आसा? पण थंय दादागिरी फोन केलो आनीक लोकांक आपयले आनी जवळ जवळ 100 ते 150 लोक थंयसर जमा केले तेंच्यांनी. एक चड शाणो कोण भुरगो आसलो तेणी ते कॅमेरा काडून घेवपाचो प्रयत्न केलो. तुमचेर हात उखलपाचो प्रयत्न? म्हाजेर हात उचलपाचो कोणीच प्रयत्न केलो ना. तेचें कारण सगळे कामगार म्हाज्या बाजून आसात हे तेंच्या लक्षांत येयलें. वयर तेंच्यांनी तेंची गाडी फोडली. सेजा गोवा खण वाठारांत अतिक्रमण केलें म्हूण त्या तरणाट्याचेर पुलीस कागाळ केल्यार सेजा गोवा आड कागाळ करतलो अशें रमेश गांवसान सांगलें. सेजा कंपनीचेर तेंच्यांनी जर रिटर्न हांगासर कंप्लेन दिली जायत तर जेणी कोणी रिटर्न कंप्लेन दिल्या आनी ते सेजा कंपनीचे हेचेर हांव फॉल्स कंप्लेन फायल केला म्हणून डिफेमेशनचेर केस फायल करता. प्रुडंटा खातीर उदय परब. धड्यार सावड्ड्यावेलो रस्तो येरादारीक सामको घातक जाला म्हणून प्रुडंटान रिपोर्ट केले उपरांत PWDच्या टिमीन वचून रस्त्याचें इन्स्पेक्शन केलें.
ह्या रस्त्या खातीर राखणी होणात जाता तितले बेगीन बांदून दिता म्हणून त्या लोकांक उतर दिवन गेल्यात. पावसात पालसण कोसळून देवळाची एकवणत मोडिल्ली, ताचेय PWDन इन्स्पेक्शन केलां. न्हंयच्या उंच धडेर आशिल्लो हो धड्यार सावड्ड्यावेलो रस्तो येरादारीक साप्प घातक जाला म्हूण प्रुडंटान 2 दिसां फाटीं रिपोर्ट केल्लो. ह्या रिपोर्टा उपरांत रोखडेच PWDचे JE, AE आनी बाकीच्या अधिकाऱ्यांची टीम वचून तांणी रस्त्याची दशा पळयली. रस्तो कोसळचो न्हय म्हूण देगेक राखणे वणट बांदपाचो प्लान तांणी लोकांक उलोवन दाखयला. ती धड कोसळत ताका लागून आमी काल एक स्टेटमेंट केल्लो आनी त्या स्टेटमेंटा लागून आयज JE, AE हे सगळे येवन आयज इन्स्पेक्शन केलें. आमी मागणी करीत आलेले की रिटेनिंग वॉल तुम्ही प्रुडंटाचे जेन्ना बाकीचे इलेक्ट्रॉनिक मिडियाचे जेन्ना बातमी येयली की लँडस्लायड जावपाची शक्यता तेन्ना खडाखड जागी जावन आमच्या PWDचे आयज ऑफिशियल येवन आयज पाहणी केल्ली कडेन आसा. धड्यावेलो रस्तो जाग्यार घालता म्हूण PWDच्या टिमीन थंयच्या लोकांक सांगला. प्रुडंटा खातीर मयूर नायक. घेवया एक विराम.